वीटी रोड बालकवृंदाच्या रजत महोत्सवा संदर्भेरी तुम्ही आता पूर्ण अलंकार जल्लल तसला शारदा देवी मगेल मागशी पळयतसची त्या शारदा देवी मळल तसल एक सॉनपूळ कितले चंद मळला म्हणून सांगून तुम्ही पळयतस त्या मळल तसला एक कंप्लीट टीम मगेलो टस त्याच्या एक मेन भारती वंदना मल्य आणि मगेलो टसची हांगे लागे एक ಸ್ವಲ್ಪ उलोया आम्ही भारतक हे सॉनपूल मळचे तसल कितले वर्ष तुला ना मळतस. हरि ओम. हांव एक 12 वर्स कोण हे सॉनफूल मळता आसा ते एक सॉनफूल माळका जाल्यार आमगेले भाग्य म्हणका सॉनफूल मळची म्हळ्यार म्हळ्यार देवा पडची म्हळ्यार एक नमून फील जाता. देवा अलंकार करका म्हळ्यार आस पडटा ते भाग्य म्हणका म्हाका ते भाग्य मात्र दिलेले म्हगेले कझिन पुरा आसांची तांणी पुरा राजू दीपक कार्तिक आनी पुरा तांणी पुरा म्हाका सपोर्ट केलेले म्हाका तूंच सॉनफूल येवन माळका म्हणून म्हाका तरी ते एक भाग्याची म्हाका तांणी एक घेवन दिलेले म्हाका भाग्य म्हणटा हांव तितलेची. तुमगेल टीमान तू कितले जण आसा तुमगेलो? आमी ओटो एक 7 जन आसांची. मिगेल अक्का मिगेल धूव मिगेल फ्रेंडाल चेडू मिगेल फ्रेंड्स पुरा आसा तशी 7 जन ओट्टू करून आमी एक तितले वर्स करून मळटा आसांची. मिगेल धूव एक 3-4 वर्स करून मिगेल ओटो येवन मळटा आसा तशी आनी तिणें माळका म्हणून देवा लागे मागून घेवचे तिणें एक तांणी मिगेल ओटो तिणें येवन एक अलंकार करका म्हणून हांव एक देवाला मागून घेता आसा. 12 वर्ष तुला या महोत्सव पळयतस तुम्ही कसं चेंज पडलेला या 12 वर्षान? 12 वर्स पुढे तुका म्हळ्यार सना मठा तुका स्टार्ट केलें तांणी अशी ते ह्या पुराची ह्या अलंकार या म्हणून आतां कशी आयला म्हळ्यार ती बंगरा विणेर येवन पावल्या. बंगरा वीण करका जाल्यार आसपा तितले तांणी एक कश्ट केला तांणी पुरा चेडवान आनी बंगरा विणे तुका आनी बंगरा पिटेर येवन पावका म्हणून म्हाका एक आश आसा. ते देवान ते चेडवान तांणी पुरा जाणांनी सपोर्ट करका पुरा जाणांनी कोण ते दिवका म्हणून लेखता की ते आनी बंगरा पीठ जाऊ तशी करका म्हणून हांव देवाला एक मागून घेता आसा. मस्त धन्यवाद आमगेलो उलयले खातीर. थँक्यू. धन्यवाद. वीणा पाणी सरस्वती वीणा पाणी सरस्वती जयतु जयतु शारदे जयतु शारदे वीणा पाणी सरस्वती वीणा पाणी सरस्वती जयतु शारदे जयतु शारदे. यूथ ऑफ JSB विवजांक नमस्कार. नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे. त्या एक सरस्वती देवीक शारदा देवीक तुम्ही मगेल मागशी पळयतसची वीटी रोड बालकवृंद हज्जा रजत महोत्सवा संदर्भेरी आत्ता मी हांगा श्री कृष्ण मंदिर विठोब देवस्थान रस्ते मंगळूरांत आसाची हांगा तुम्ही मगेल मागशी पळयतसची एक पूर्णालंकार जाल्लो तसले श्री शारदा देवी कितले चंद एक अलंकार जाल्ला म्हणून तुम्ही पळयतसची. आयच्या दिवसान तूं विसर्जना मेरवणीगे चलचा आसा हाज्या पूरे विज्युअल्स तुम्ही आनी मुखारी यूथ ऑफ JSB पळोवचे आसाची. आम्ही ह्या एक रजत महोत्सवान तूं कंप्लीट कवरेज तुमकां दिलेलो आसा. तुम्ही विंगड कार्यक्रम पुराय यूथ ऑफ JSB पळयलो आसा. सुरवे दिवसू त्या देवील विग्रह त्या कोरचे तसल स्थळा तुला न प्रतिष्ठा स्थळाक हाडचे तसल त्यानंतर
एक दीपालंकार जावेत, चंडिका याग जावेत नावे सामूहिक कुंकुमार्चन असल पुरे मस्त पुरे कार्यक्रम ह्या एक रजत महोत्सव संदर्भेरी चल्लेल आसा. ताजे पुरे कवरेज तुम्ही पळयलें आसा. आयच्या दिवसांतू ह्या एक विसर्जना प्रोसेशन कसं चलचें आसा की ताजे वय एक विज्युअल्स तुम्ही आनी मुखारी पळोवचे आसाच. सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै
तो जाय ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ वीणापाणि सरस्वती वीणापाणि सरस्वती जयतु जयतु शारदे जयतु जयतु शारदे वीणापाणि सरस्वती वीणापाणि सरस्वती जयतु जयतु शारदे जयतु जयतु शारदे शुभवरदे वरविद्यादायिनी जयतु जयतु शारदे जयतु जयतु शारदे वीणापाणि सरस्वती
जयतु जयतु शारदे इतले वेळताय तुम्ही यूथ ऑफ GSB विसर्जना मेरवणीगे पळयलस तशीची निरंतर जावन या रजत महोत्सवा संदर्भेरी आम्ही तुमगेल कतिरी विशेष कवरेज या VT रोड बालक वृंदाच्या शारदा महोत्सवाच वय हळलस तुमके पुरे कवरेज पळोवन मस्त खुशी जाला म्हणून आम लेखतसची या वर्ष तुमका या महोत्सवात भाग घेवचा जाय न्ही म्हण जाल्यार खंडित तुम्ही घरकड बैसूनची या कवरेज पळोवन मस्त एक देवाल एक आशीर्वाद घेतील असं म्हणून सांगून आम्ही लेखतसची तुमका या पुरे कवरेज पळोवन मस्त इष्ट जाला म्हणून लेखतस इतले वेळू या व्हिडिओ पळेल कतीर मस्त धन्यवाद.